आमची भेट आम्ही सुरू करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. प्रीतीच्या बाबा भयणीनो, आम्ही सगळी गिन्यानी मनशां, रेशनल बिंग्स. आमचे गिन्यान आमच्या जिविताक उजवाड दिता जाल्यार आमचो बाबार्थूय आमच्या पावलांक वाट दाखयता. थोडे गिन्यानी मनीस बाबार्थाक आनी गिन्यानाक पडना म्हूण मानतात, पूण आमची पवित्र सभा बाबार्थाचो संबंद गिन्याना कडेन घट आसा म्हूण शिकयता. आमचें गिन्यान आमचो बाबार्थ उजवाडायता. आमी आमचो बाबार्थ जिवूंक आदार दिता. बाबार्थ हेच गिन्यानाक देवाशी पावोवंक पाखां दिता. जाल्यार भाग्यवंत फ्रांसीस शावियराचे बिनोनेन हे मिसाचे भेटेंत बाबार्थाचो आनी जिणेचो सुमेल वो समगम बरो समजूंक आनी बाबार्थाचो संवाद गिन्याना कडेन आमच्या जिवितांत चालू दवरूंक आमकां सर्गीच्या बापाचो आदार मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय मनान धरून स्वताची फळां मोगाची पाडां ही बाबार्थाची नदर. डायलॉग बिटवीन फेथ अँड रिजन. देवान दिल्लें गिन्यान आमी वापरून ताचो उपयोग करून वाडोवन आमचो बाबार्थ अदीक थीर घट करूंक ह्या मिसांतल्यान भाग्यवंत फ्रांसिस्काचे मजतीन आमकां कृपा मागुया. आनी जरी तर जायते फावटी आमी फकत बरें गिन्यानूच दवरलां जाल्यार आनी बाबार्थ विसरला जाल्यार, वो फकत बाबार्थूच दवरला जाल्यार आनी गिन्यानाचो आदारान तो आमी घट करूंक ना जाल्यार सगळें आमचें चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पाती चड पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध. हे बसोर भाग्यवंत सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सोमिया काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. प्रार्थुया. आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो करताय त्या आत्मीक वखद अदीक आमकां लाभच्याक कोतकोती तोत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणांच्या सासणाक. दानियल प्रबोधाच्या पुस्तकावेलें वाचप. दानियलान नाबुकोडनेझराक म्हणलें, राजा,
तुवें एक दर्शन पळयलाय आनी तुवें पळयलें तें अशें एक मुर्ती वरिश्ठ आनी एकदम खरजोट मुर्ती तुजे मुखार उबी आसली ती पळोवंक भिरांकूळ आसली. हे मुर्तीची तोकली निर्बेल भांगाराची, ओड्डे आनी बावले रुपयाचे, तिचें पोट आनी पेंकोट पितूळची, तिची जांगळां लोखंडाची, तिचे पांय अर्दे लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे. तूं असो तेडून पळयतना कोणाचोच हात लागनासतना एक फातर कोसळून येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोखंडाचे आनी मातयेचे पांय फोडून तांचो चुरू केलो. उपरांत लोखंडाचे, मातयेचे, पितूळचे, रुपयाचे आनी भांगाराचे मोडणीच्या खोळागेल्या पोला भाशेन कुडक्यान कुडके जाले आनी वाऱ्यान तांकां जोडी मोडी व्हेले आनी तांचो माग पर्यान उरूंक ना. आनी ही मुर्ती फोडलेलो तो फातर एक व्हडलो दोंगर जालो आनी अशी आख्खी पृथ्वी भरली. हें तुजें सपन. आतां आमी राजाक सपनाचो ओट दिता. तुका राजा, राजांचे राजा, सुर्गीच्या देवान सोमराज, पदवी, बोड आनी मोहिमा दिल्यात. मनशाच्या पुतां धुबांक, शेतांतल्या मनजातींक आनी अंतराळा वेल्या सुकण्यांक खंयसरूय ती जिवी तांकां सगळ्यांक तुजे आदीन ताणें केल्यात आनी त्या सगळ्यांचो तुका राजा केला. तूं ती भांगाराची तोकली आनी तुजे फाटल्यान दुसरें एक राज उपजतलें, पूण तुज्या राजा इतलें गोट न्हय. आनी उपरांत तिसरें एक पितूळचें आनी तें आख्ख्या संवसारार राजवट चलयतलें. त्या उपरांत एक चवथें राज उपजतलें, लोखंडा इतलें अखंड, सगळें पडून उडयता आनी चुरो करता तसल्या लोखंडा भाशेन. लोखंड सगळ्यांचे कुडके करता ते भाशेन पयल्या राजाचे तें कुडके करतले आनी तांकां फोडून उडयतले. अर्दे लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे पांय तुवें पळयल्याय. तें एक राज, पूण तें दोन राजांनी फांकतलें आनी लोखंड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयलें तशें लोखंडाची घोटसाण ताका आजून आसतली. पांय अर्दे लोखंडाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटूच राज अर्दें घोट आनी अर्दें ओस्कूत जातलें. आनी जशें लोखंड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयल्याय तशें ही दोनूय राज्यां लग्न संबंदान मिसळ जातलीं. पूण जशें लोखंड आनी माती संदूक जायना तशें ती एकटवतलीं उरची नात. ह्या राज्याच्या काळार सुर्गेचो देव केन्नाच बसमून वेचना तसलें एक राज स्थापतलो आनी हें राज दुसरे पोरजेच्या ताब्यांत पडचें ना. जसो कोणाचोच हात लागनासतना दोंगरावेलो कोसळलेल्या फातरान लोखंडाचे, पितूळचे, मातयेचे, भांगाराचे आनी रुपयाचे कुडके केले म्हूण तुवें पळयल्याय तशें हें राज सगळ्या आदल्या राजांचो चुरो करून तांकां आपणाचे आधीन करतलें आनी तें आपुणूच सदां काळ तपतलें. कितें घडचें आसा तें व्हड त्या देवान राजाक दाखयलां. सपन करें आनी ताचो वोत होच. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो जबाब जातलो ह्या परी. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. परतून म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक.
सर्वेस्पराच्या रोचनानो तुम्ही सोगली सर्वेस्पराक भाखणात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासनाच्या सासनाक सर्वेस्पराच्या दुतानो तुम्ही सोगले सर्वेस्पराक भाखणात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासनाच्या सासनाक आमचो जबाब ताका मोहिमा दियात मळबानो सर्वेस्पराक भाखणात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासनाच्या सासनाक मळबा वयर आसतल्या उदकानो सर्वेस्पराक भाखणात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासनाच्या सासनाक सर्वेस्पराच्या पदव्यानो सर्वेस्पराक भाखणात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासनाच्या सासनाक आमचो जबाब उद्गाराक सोगली आमी उबी रावया. सोबी म्हणटा मोरो पर्यंत विश्वासी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो.